जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. आनी नमस्कार करतना ताणें आमकां दिलेली देणी सगळीं ताच्या ताब्यांत करुया, ताका समोर पळोवया. जरी ती आमी आमच्याच फायद्या पासत वापरलेली आसा जाल्यार हें सगळें आदलें जिवीत आमी जेजूच्या ताब्यांत करुया. आनी ह्या फुडें ताणें दिलेली देणी ताणेंच वापरची म्हणून आमी ताका भास दिवया. ताच्या जिवितांत आमी आसां, आमकां ताचे विरेंत जिवीत ना, ही समजणी ठामपणी आमच्या मदें रिगुनी. आनी हे परी आमी ताच्या मोगांत भाग घेतल्या. जशे भाशेन ताणें आमचो मोग केला ते भाशेन आमचे सोबें तो दुसऱ्यांचो पेल्यांचो मोग करतलो आनी हातून आमकां परिपूर्ण जिवीत मेळटलें, अणभवतलें हांव आनी देवाक वाखाणीत रावतलें हांव. आयज पयलो शुक्रार म्हयन्याचो जावन आसा म्हणटच आमी ताच्या मोगांत अदीक आनी अदीक बुडून ताचोच मोग आमच्या काळजांनी पेटोनी. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगां म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगां म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कोरा. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवनाका. वायट
स्मरतलो तू म्हाका वाटाय मोरणाच्या वेळार तू म्हाका आपय तुझे सोर्चियो तू म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकडच्या तुझे सोर्चियो तू म्हाका फॉर्माय भोगता सांगाती तुका वाकडच्या जेजूचेर दोळे लावन ताचे सगळें बरेपण आमी अणभवया. ताचो पोरजोळ आमचे सवे फांकोन आमचें अंतस्करण पोरजोळीत जावं दी. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो किल्लो. कोणाचेंच मुखार हांव कांपना. केदीं लॉस्करां म्हजे मुखार उबीं रावूं म्हजें काळीज घोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उप्रासल्यार पर्यंत थीर आसतलो म्हजो आत्मो. थंय आपल्या माठवांत म्हज्या आकांतांच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तोंबूंत म्हाका लिपयतलो. खडपाचेर म्हाका उखलून दवरतलो. तुजेंच मुखामोळ सोदिता सांज सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपोवं नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका.
तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. आमी विस्वासान म्हणुया, सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तर कसली भिरांत मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. जेजू ख्रिस्त काल, आज आनी सदांकाळ तोच. जेजू, तूं केन्नाच बदलिनाय. कसलीच तुळना तुजे सरशी आमच्यान करूंक जायना, कित्याक तूं सगळेंच बरेंपण. सगल्या आमच्या भयणांक आनी भावांक आमी तुजे सरशी हाडटा. जाणेन आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा, तितल्यांची तूं इंतेसांवां मागणी आयकून घे आनी ती तूं शांती पावय. ह्या वेळार दोळे जेजूचेरूच लावन आत आमचे ओड्ड्यार दवरया. दोळे धांपून पूण भितरल्यान जेजूचेरूच दोळे लावन प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी भरोन येवया. सगळे आमचे भितर आसा तितलें सुस्कारांतल्यान भायर काडया. आनी जंयसर आमकां कसलो तरी रोग दुयेंस जालेले आसा, त्या जाग्यांचेर आमी जेजूक व्हरया. तो सगळो कोत येता, पूण जेन्ना आमी हो संबंदाचें सगळें त्या जाग्यांचेर जोडून घेता आनी त्या जाग्यांतलें सगळें जेजूचेर दवरून आमी तातूंतली स्वतंत्र जाता सुस्कारांतल्यान, तेन्ना आमकां ताची पिकोवणी मेवतलीच. आनी हे भशेन ताचे सरशी रावता आसतना तो आमचेर आपले हात दवरून, हात दवरले म्हणटोच एक शर करून ताची शक्ती आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता. आनी तातूंतल्यान तो आमकां पिकोवणी कुडीक, मनांक, आत्म्याक दिता. आनी आमकां काळजान थान जिवंक हो समन्वय, इंटिग्रेशन, एकपण कुडीचे, मनाचे, आत्म्याचे हाडटा.
Lord Jesus, we thank you for giving us this opportunity to gather before you. As we gather, we bring with us, Lord, all our sentiments, desires, feelings, our moments of joy, moments of sorrows, all our anxieties, worries. We bring everything before you, O Lord. Lord, you told us to place our faith and trust in you, and you will give us the graces to endure the challenges in life. As we spend these few moments, we place all these feelings which come in our hearts, in our minds, all these thoughts that are troubling us, we place them at your feet, O Lord. We know that you will take care of all of that. In today's readings, you show us, Lord, how we can live the kingdom of God in today's world. In the letter to the Hebrews, we see that we are told that mutual love should continue, that we need to love one another irrespective of who they are, of where they belong to. You also told us, Lord, to love our neighbor as ourselves. And in this way, we see, Lord, these are small steps towards building the kingdom. You also tell us, Lord, not to neglect others. We need to be kind to others. That marriages should be held in honor. That our lives should be free from greed, free from the other vices, free from pride, arrogance, and most importantly, the need to trust in you, Lord. And therefore today, as we come before you, we place all our trust in you, Lord. Even though the worries may be like a huge mountain before us, we know, Lord, with your grace, it will be possible for us to overcome these challenges. And in the gospel, we see how John the Baptist was a righteous man, one who wanted to bring the kingdom of God in the midst of people. But either the people were not willing to listen, or as we see in today's gospel, Herod, a man with power, a man who didn't want to change, killed him. And therefore we see, Lord, that to bring the kingdom of God in today's world,
We need all these qualities. We need to search for truth and justice. And therefore, Lord, we pray today to you. We continue to pray also for the victims of the coronavirus pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, all those administering the vaccine. We pray for the citizens that they may be able to face these challenges. We pray for those who are seriously ill and suffering from various ailments. We especially keep in mind Francisco Pereira, and we pray for his quick recovery. We also pray, Lord, for those preparing for their job interviews, that all their hard work may bear fruit. We pray for peace in the world, among nations, among religions, within families, and most importantly, within ourselves. We ask you, Lord, to heal us, to protect us, be with us throughout this day. We also pray for those who are marginalized, those who are victims of power, that Lord, that your mercy may shine on them. At the same time, we pray for people governed by corruption, people blinded by power. We ask you, Lord, to show them the truth so that together they may cooperate with everyone in building the kingdom, in making this world a better place. These are a few prayers, Lord, that we express now. But there are so many deep in our hearts and in our minds. You know it all. And as we go along this day, Lord, we ask you for the grace that each and every moment that we spend, it may be by proclaiming your good news through our actions and our words. And therefore, Lord, we ask you for the grace that today we may be witnesses of your name and that we may live as worthy sons and daughters. जी आयज आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात, जेजू आमी तितल्याय पासून मागता तुजो आशिर्वाद तांचेर पाठय, पेखोवणी ताच्या कुडींक मनाक आत्म्याक दी, तांचें जिवीत उदीक आनी उदीक सुफळ कर, तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या देण्यांनी भरोवन ती देणी तुवें वापरची म्हणून तांचे पासून आमी मागता. दुसरी जी काजाराचो उत्सव समरुमतात तितल्या पासून आमी मागता तांकां तुज्या विस्वाशीपणांत विस्वाशी कर, पेखोवणी तांच्या संबंदांक आड जे गैरसमज जातात जितली ती आपल्या प्राणांत जियेतात तितलें तांचें जिवीत तुज्या जिवितांत एकवटोन तुज्या जिविता सारकें कर. आपलेपणांत न्हय पूण सदांच दुसऱ्यांचेर आपलें जिवीत थिरावन चड करून ह्या संबंदांत जे आमकां मेळटा त्यो सगल्यो संदी आमी बरे भाशेन वापरच्याक तांकां ही कृपा दी. जीं कोण परिक्षान गुंतून आसात
जी कोण परीक्षेक लागून घाबरलेलीं आसात तांकां सगळ्यांक तूं शांती हाड आनी बरे भशेन तांची परीक्षा बरोवंक वो उच्चारूंक तांकां घोटायेंत दवर. आनी बाकीचीं सगळीं जाणां जीं मागण्या पासत आवडटात आशेतात इतल्यांकूय तूं आमचे उद्देशी तांकां बरेपण फाव कर. अनाथां पासत पिडेवंत पासत विधवां पासत सांडलेल्ल्यां पासत आमी मागणें करता. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दो नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सोय व्हडते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोल पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडार वंदुया वा काणुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार को खालते पोणार मान दिवया साचना साचना. आमेन. तुवें तांकां सुर्गेचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. Jesu, mogala Jesu, dimakalis, tuja kalza sarke, mogala Jesu. Mogala Jesu, dimakalis, dimakalis, tu
तुझ्या काळजा सारखे